नमस्कार. येवकार तुमकां गोमंतक टीव्हीर. आयज आमी प्रियो ह्या वाठारांत आसा आनी आमच्या वांगडा आसा प्रियो वाठारांतले भाजपचे उमेदवार गोविंद गावडे. सो आयज आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करुया. सर तुमकां येवकार. सुरवात करता आसतना हांव तुमकां पयलीं विचारूंक सोदता की तुमी पयलीं अपक्ष आशिल्ले आनी आतां तुमी भाजपान येयले. सो भाजपान येवपाचो निर्णय तुमी कसो घेतलो? गोविंद गावडे राजकारणान जो आयलो तो समाजकारणांतले आयिल्लो आसा. कारण ज्या वेळाचेर आंदोलनांतल्यान आयिल्लो भुरगो इंडिपेंडंट रावप म्हणल्यारूच तुका त्या शिमे भायर वचपाक मातशें खुबशें डिफिकल्ट जाता. म्हणजे प्रिय मतदारसंघांतले भायर वचप म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट जाता. बरेचशे लोकांक दिसता की गोविंद गावडेन बाकीच्या मतदारसंघांत लक्ष दिवचें. आनी ज्या तरेन म्हाका भारतीय जनता पक्षान जें निमंत्रण दिलें आनी फाटले फावटी म्हाका भारतीय जनता पक्षान तेंको दिल्लो आशिल्लो, त्या सरकारान भितर मध्यंतरी हांवूय मंत्री म्हणून काम करता आसतनाच पूर्णपणेन आमकां सहकार्य केल्लें आशिल्लें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें एक आज कर्तव्य जावन आसा, म्हज्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आशिल्लें आज भारतीय जनता पक्षा कडेन तुमी वचून निवडणूक लडयची. आनी हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आशिल्लो की जे म्हजे कार्यकर्ते जे निर्णय घेतलो तो म्हजो स्वताचो निर्णय आसतलो अशें हांव म्हणटालो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हांवें तो भारतीय जनता पक्षाचे वतीन निवडणूक लडोवपाची हांवें निर्णय घेतिल्लो आसात. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा निर्णय घेवपाक सुद्दां कारण सुद्दां आज मुखावेलें जें सरकार जें आसा तें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसतलें. आनी ज्यो काही गोष्टी म्हाका मुखार ह्या मतदारसंघा खातीर हांवें दोळे मुखार दवरलेले आसात त्यो पूर्ण करपा खातीर म्हाका खूब सोंपें जातलें. कारण मतदारांचो किंवा मतदाराचो विकास हो म्हजो मुख्य ध्येय आसा आनी ह्याच अनुशंगान आज आमी हे निर्णय घेतिल्लो आसा. तुमी आतां दारांनी भोंवतात, तुमकां कसो प्रतिसाद मेळटा लोकां कडल्यान? एक गोष्ट म्हणल्यार म्हजें घर घर भोंवप हें पूर्ण जाल्लें आसात. हांव आतां दुसरे फेरीन पाविल्लो आसात. ज्या तरेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आनी ज्या तरेन प्रत्येक घरान केल्लें स्वागत हें गेली 5 वर्सां जें हांवें आज काम केल्लें आशिल्लें तेजी पावती जावन आसात. बरेचशे लोक आज मनान जुळिल्ले आसात, बरेचशे मतदार आज काळजान जुळिल्ले आसात. आनी प्रत्येक संकट समयी ज्या वेळाचेर सुखदुखान हांवें भाग घेतिल्लो ती आज म्हजी एक जमेची बाजू जावन आसात. आनी पूर्ण विश्वास आसा की मतदारांचेर विश्वास आसा की मतदार ह्या फावटी नक्कीच परत एकदा गोविंद गावडेक विधानसभेक धाडटले. कारण जो हावभाव जो आशिल्लो आनी आज विरोधक कितलेय प्रचार करूनी, विरोधक कितले आज कितें जाल्लें आसा, विरोधक विकासाची दूरदृश्टी घेवन येवना. विरोधक खंय तरी TMCचो जो हुंडो जो दिल्लो आसा तो हुंडो वाटपा खातीर आयिल्ले आसात. आनी हो हुंडो जो आसता त्या हुंड्याक बळी म्हजे मतदार किंवा मतदारसंघांतले मतदार राजा जे आसात ते केन्ना बळी पडपाना. कारण हेजे पयलू ताणें दाखोवन दिल्लें आसात की ज्या वेळाचेर गोविंद गावडे कांयच नाशिल्लो, इंडिपेंडंट म्हणून निवडणूक लडटालो, त्या वेळाचेर संपूर्ण मतदारांतले लोक म्हजे बरोबर रावले. आज आमदार जाल्लो आसा. आमदार जावन बरेचशा प्रिय मतदारसंघांतली कामां, विकासाची कामां, जी मूलभूत ज्यो सुविधा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो संपूर्ण सुविधा प्रत्येकाच्या घराघरान पावोवपा खातीर म्हजो यत्न आज आमी पूर्ण केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर ज्या अनुशंगान आनी ज्या उद्देशान आज गोविंद गावडे निवडणुकीक जो देविल्लो आसात तो म्हणल्यार मुख्य फोकस जो आसा तो आमचो युवकांचो फुडार. त्या युवकांचो फुडार घडयत आसतना म्हाका एकूच दिसता की जो आवय बापूय आपलो भुरग्यांक शिकयता, सवरता आनी तदनंतर तांचें एक स्वप्न आसता की तो खंय तरी बरो तरेचें प्लेसमेंट आसचो आनी ताचो संवसार घडयचो. आनी हें शिकता आसतनाच म्हजो थर्स्ट एरिया एज्युकेशन. आनी एज्युकेशना कडेन हांवें पूर्णपणेन ह्या संपूर्ण मतदारसंघान लक्ष दिल्लें आसात. म्हाका ही पिढी घडोवपाक जाय, संस्कारमय पिढी घडोवपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान गेली कित्येक वर्सां जेंकां शक्य जालें ना ते प्रिय मतदारसंघांतल्यान आज आमी मुखार हाडिल्ले आसात. विकासाच्या बाबतीन म्हणूं नाकात, विकासा पेक्षा हांव एक गोश्टी कडेन चड लक्षांत दवरतलो की ह्युमन डेव्हलपमेंट जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. मानसीक हाजेर मात करून बौद्धीक वैचारीक दृश्टिकोन आमी मुखार घेवन येवपाक जाय, जात करून भुरग्या भितर एक सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान विचार करतलो आनी त्या दृश्टिकोनान पावल मारून आपलें स्वताचें उबें आयुश्य घडयतलो हो एक संकल्प आनी हो एक विचार घेवन गोविंद गावडे आज गोंयचे विधानसभेन देविल्लो आसात. हो म्हजो प्रिय मतदारसंघा खातीरूच न्ही तर आख्ख्या गोंयान सुद्दां
इवन विविध जे मतदार जे आसात त्या मतदारां कडेन बरोचसो लागींचो संपर्क आसा आनी सातत्यान सांगत आयिल्ले आसात भारतीय जनता पक्षान जो प्रवेश केलो तो आमचे खातीर बरोचसो खूब सोपस्कर जाल्लो आसात, योग्य जाल्लो आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो निर्णय आनी म्हजो एक ध्येय घेवन आज हांव भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन निवडणूक म्हणून लढयता. तुमचो आतां ह्या फुडाराक विजन कितें आसतलो प्रियो वाठारा खातीर? एक म्हणल्यार हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें ज्या वेळाचेर फाटले फावटी हांव निवडणुकीक उबो राविल्लो प्रत्येकाच्या घरान एक्सेस पावप, प्रत्येकाक इलेक्ट्रिसिटी आनी जे उदकाचो समस्या ज्यो म्हज्या मतदारसंघान ज्यो आशिल्ल्यो, खरो म्हळ्यार म्हजो मतदारसंघ टँकराचेर डिपेंड आशिल्लो. आज तो मतदारसंघ आज टँकर मुक्त जाल्लो आसा. जे फाटले फावटी जे बडाई जे मारताले ते स्वता खातीं सांबाळटा आसतना सुद्दां तांकां शक्य जालें ना. पूण गोविंद गवडेन एक शपथ घेतिल्ली आशिल्ली. हांवें वचन सुद्दां न्ही, हांवें आश्वासन हांवें एक शपथ घेतिल्ली आशिल्ली की 1 वर्साच्या भितर आज हांव तो मतदार जो आसा तो टँकर मुक्त करतलो आनी तातूंत म्हाका आमकां बरेंच यश मेळिल्लें आसात. पूण हांव हांगाच थांबलें ना. तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिता आसतनाच जवळ जवळ 212 MLD प्लांट ड्रिंकींग वॉटराचो होय संकल्प घेवन आविल्लो आसात. नवें स्कूल, त्याच बरोबर एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल स्कुला सारकेले प्रोजेक्ट, त्याच प्रमाणे आमच्या रंगभूमी, तातूंतल्यान कितें जातलें? तातूंतल्यान फक्त साधन सुविधा निर्माण जावपा ना, तातूंतल्यान रोजगार निर्माण जातलो. आनी ज्या वेळाचेर आमी रोजगाराची जेन्ना भाशा उलयतले तेन्ना नवे संकल्प घेवन नवे प्रकल्प आमी हाडटले त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां मुखार येवपाक शकता. आनी म्हणूनच एक ध्येय घेवन आयिल्लो आसात, एक महिलांचें सबलीकरण. महिलांचें सबलीकरण हो प्रत्येक राज्यकर्तो हें घेता, शब्द घेता. पण म्हजो एक वेगळो संदर्भ हांव ताका लावपाक सोदता. एक वेगळो वैचारीक दृश्टिकोनांतल्यान हो हांव शब्द उच्चारतां. महिलांचे बरेचशे पालकांक दिसता, बरेचशे भुरग्यांक दिसता की जशे बाकीचे भुरगे भोंवतात तेंचे बरे तरेचो स्टेटस आसा, तांकां तसोच आपुणूय भोंवचो, आपल्याचे बरे तरेचे जी शिक्षणाक आधार जावचो. आनी म्हणूच एक घरकार ज्या वेळार सकाळी भायर सरता, म्हजो मतदारसंघ असो आसा की सांजची चूल जर पेटयतले जाल्यार सकाळी कामाक भायर सरपाकूच जाय. अश्यो बऱ्योचश्यो फॅमिली आहा, तांकां घर बसले बसले लघु उद्योगाच्या माध्यमांतल्यान काही प्रकल्प, काही योजन्यो आखप. आनी हे संदर्भान हांवें ऑलरेडी 6-7 म्हयने पयलीं हांवें ऑलरेडी हो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. आनी निश्चिंतपणे पूर्णपणे म्हाका खबर आसा की ह्या दृश्टिकोनांतल्यान रोजगार निर्मिती बरेच पैकी म्हज्या मतदारसंघान जातली आनी गोंयांत जातली. ह्या दृश्टिकोनान म्हजो एक पावल अमलसान हे परत एकदां हो उद्देश जावन. तुमी एक मिनिस्टर जावन सुद्दां तुमी एक कलाकार, तुमी कलाचे हितून तुमी कशें कितें हें करतले? म्हजो मतदारसंघ हो देवळांनी गजबजलेलो मतदारसंघ आनी त्याच अनुशंगान हांवें एक निर्णय घेतिल्लो आसा, एक टेम्पल टावन सिटी. जो कलाकार आपली कला आज विविध राज्यांनी आनी त्याच बरोबर परदेशांत वचून सादर करता. आमच्या गोंयांत बरेचशे पर्यटक येता आनी गोंयांतली 2-3 देवळां जीं आसा ती जगाच्या नकाशाचेर परजळटा. आनी अशाच अनुशंगान त्या ट्युरिस्ट जेन्ना येतले त्या वेळाचेर आमचे कलाकार जे आसात, म्हजो दुसरो मुख्य उद्देश जो आसा जो कलाकारां संदर्भान की म्हजो मतदार जो आसा तो देवळांनी गजबजलेलो मतदारसंघ. आनी ह्या मतदारान बरीचशी 2 देवळां जीं आसात ती जगाच्या नकाशाचेर आज परजळतात. बरेचशा पर्यटकांक दिसता की गोंय म्हणल्यारूच सँड अँड बिचीस, पूण ताचे पलीकडेन गोंय आसा. देवळांची दिपस्तंभा पासून सुरू जाणारी ही संस्कृती, आज त्याचो उगम आनी म्हज्या मतदारसंघातले बरेचशे कलाकार हे जगाच्या विविध भागांनी पाविल्ले आसात. पूण गोंयची एक वेगळी संस्कृती, ती पारंपारिकता जी आसात ती गोंयानूच जे पर्यटक जे येतले तांकां दाखोवन आमचो गोंय हो फक्त सँड अँड बिचीस न्ही तर ताजे पलीकडेन सुंदरताय आसा असो एक मॅसेज घेवन आज टेम्पल टावन सिटीचो आज हांवें एक संकल्प आनी दोळे मुखार दवरलेलो आसात, जेणे करून कलाकारांक फूल टायम जॉब मेळटलो, जेणे करून त्या कलाकारां संदर्भान एक आगळो वेगळो एक विचार हांवें केल्लो आसात.
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जशे बाकीच्या राज्यांनी मध्यंतरी ऑडिटोरियमाच्या माध्यमांतल्यान किंवा आमची कला आणि संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान ती पारंपरिकता जिवंत दवरपा खातीरूच आणि लोकां पर्यंत देशाच्या जगाच्या नकाशाचेर परजळपा खातीर हो एकच संकल्प घेवन हांव मुखार वतां आनी हो म्हजो युनीक संकल्प जावन आसात आणि तशे तरेची पावलां ऑलरेडी आमी मारिल्लीं आसात जमिनू संपादन करपाचे हांव मार्गाचेर पाविल्ले आसात आनी हें सगळें जर करतलो जाल्यार म्हाका मतदारांचो आधार मतदारांचो तेंको हो निश्चितूच जाय आनी हें सातत्यान जें कितें आमी उलयलेलें आसात तें आज आमी केल्लें आसात अशें मतदारूय म्हणटात आनी गोविंद गावडे म्हणटात. आणि तुम्ही आता हेचे बद्दल सांगलेत पुणून तुम्ही अपक्ष पयलीं अपक्ष तुम्ही लोकां मारून येताला आता तुम्ही BJPन येवन लोकां मदीं वयता तो तुमकां फरक बीन जाणवता कार्यकर्त्यां मदीं असो बीन? तशें कार्यकर्त्यां भितर फरक जाणोवपाचो प्रश्नूच येना कारण ह्या कार्यकर्त्यां बरोबर हांव रमिल्लो आशिल्लो रमलेलो आसाय बीन आनी ज्या वेळाचेर 2017 म्हाका तांणी तेंको दिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर तेच कार्यकर्ते म्हजे खातीर काम करताले. आज उलट जाल्यार ताका एक बळकटी आयिल्ली आसात कारण जरी कार्यकर्ते त्या वेळा वयल्यान आतांचे तितून फरक कांय ना पूण एक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान आनी रिसोर्साच्या माध्यमांतल्यान बरोचसो आमकां एक वेग आयिल्लो आसा तो म्हाका फायदो जाल्लो आसा. सो तुमकां येता त्या वेंचणुकेंत तुमी कितल्या मतांनी निवडून येयले अशें तुमकां अपेक्षा आसा? हांव मतांचो आंकडो हांव सांगना मतांचो आंकडो ज्या दिसा मतदान जातलें ते दिसा हांव तुमकां सांगतलो पूण गोंयांत हायेस्ट मतधिक्य घेवन प्रिय मतदारसंघांतलो भाजपाचो उमेदवार जैतिवंत जातलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तुमकां विश्वास आसा की तुमी ह्या वेंचणुकेंत? डेफिनेटली एक म्हळ्यार विश्वास म्हळ्यार आमकां विरोधकूच ना कारण विरोधक जिखपा खातीर म्हज्या मतदारसंघांत रावना पयलें म्हणल्यार कारण ते गोविंद गावडेक वडोवपाक राविल्ले आसात अशें तेच प्रचार करता आनी मागीर विशयूच ना न्ही. ज्या मनशान ध्येय दवरलेलें आसात ज्या मनशान विजन आसात आनी तें मिशन आमी यशस्वी करपा खातीर म्हजें पावल आसा पूण जे विरोधकांचें कितें आसा तांकां दिसता की पयशे घेवन आयलो मतदारांक विकतो घेवपाचो प्रयत्न केलो तो प्रयत्न असफल जावन आसा. ज्या वेळाचेर 2017 हे निवडणुकेक लढले त्या वेळाचेर तांच्यांनी पांय म्हणटा तो केन्नाच दवरले ना पूण आज गोविंद गावडे हरिल्लो आशिल्लो 2 पावलां फाटीं उरिल्लो आशिल्लो पूण त्या दिसा पासून गोविंद गावडेन जो संपर्क जो नेटवर्क जें बांदलें तें आज पर्यंत सातत्यान बांदिल्लें आसा. आमदार जायनासतना आनी आमदार जावनूय बीन आज इतली मोठी संख्येन कामां जाल्लीं आसात तें प्रियोळचो स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदार जो आसा तो केन्नाच विसरपाक शकना कारण पिरोळचो मतदार हो ज्ञानी आसा आनी ज्ञानी आसून सुद्दां आज बरेचश्यो काही गोष्टी प्रत्येकाक दिसता आनी बरेचशे जाणटेले म्हणटात जें कितें पेरलां तेंच 10 तारखेक उगवतलें 14 तारखेक तें मतदान करून. मी तुमच्या विरोधकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता अशी? म्हाका विरोधक डेमोक्रेसी ह्या लोकशाहीन विरोधक आपले पर्यंत काम करतलेच म्हाका तांकां मेसेज बीन दिवपाची कांय सद्या तरी इच्छा ना पूण म्हज्या मतदारांक हांव एकच आव्हान करतां एक तुमचे परत एकदां लाख मोलाचो जो शिक्को जो आसा तो कमळार मारून गोविंद गावडेक मत म्हळ्यारूच विकासाक मत विकासाक आनी भारतीय जनता पक्षाक मत म्हळ्यारूच विकासाक मत अशें हांव म्हणन कमळाक मत मारून तुमी म्हाका जैतिवंत करचो अशें एक मागणें समस्त प्रयोगकारां कडेन आनी जे उमेदवार भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन विविध मतदारां भितर राविल्ले आसात मतदार संघान राविल्ले आसात तांकांय निवडून दिवचे जेणे करून स्थिर सरकार स्थापन करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्थापन करपा खातीर ज्या सरकारान गेली 10 वर्सां विविध योजना जो टॅक्स पेयर्सांचो जो पयसो जो आसा तो वेवस्थीत परत पावयलेलो आसात आनी विरोधक जे आज करतात आमचे सरकार आयले जाल्यार आमी हें करतले हें अत्यंत चुकीचें आसा. आमचें सरकार निश्चितूच येतलें हें गोंयकारांनी तय केल्लें आसात आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एकूच म्हणन की परत एकदां स्वाभिमानी आनी अभिमानी प्रेरळकार गोविंद गावडेक मत मारून जैतिवंत करून ह्या विधानसभेत ते धाडटले अशें म्हाका पूर्ण आस्त आसा आनी त्या खातीर तांकां सगळ्यांक म्हजें एक आव्हान आसा वोट फॉर लोटस. गोविंद बाब तुम्ही आयज बिजी शेड्युलांतल्यान आमकां वेळ दिलो त्या खातीर तुमकां धन्यवाद आनी तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा. देव बरें करूं.